हांव सगळ्या वास्कोकारांक आमच्या जॉन बाप्टिस्ट फेस्ताचे उनोनीत परबी दिता. तश्योच हांव कॉपेल कमिटी चेअरमॅन आमचो अलेक्स, तसोच मारियो जेंच्यांनी हे आमचे लायव्ह बँड हाडला आग्नेल सगळे आग्नेल अँड ग्रूप. हांव तांकां देव बरें करूंक म्हणटा की हे ट्रेडिशनल आमच्या म्हाका दिसता भुरगेपणांतल्यान जे शेजांव हो सगळ्या गोंयकारांचो सण. हितूर मुस्लीम, हिंदू, कॅथलीक सगळे एक जावन साजरो करता. आनी तशेंच पयलीं शेजांव कसो आसलेलो, सगळे बांयनी म्हाका दिसता आमच्या वॉर्डान मुनवेलान 15 तरी बांयो आहा. 15 बांयोनी आमी उडक्यो मारीत भितर मस्ती करीत आमी हो सेलिब्रेट करताले. पूण आतां ह्या गव्हर्मेंटान खंय तरी न्हंयो बांयो नश्ट केल्या. ताका लागून एकूच बांय क्लीन करून सगळ्यांक एकी कडेन युनायटेड हाडून आमी शेजांव साजरो करतात. आनी हो सण आमी कंटिन्यूस चालू थेतले आनी जो पर्यंत आमी आसा तशीच आमचे पिढयेक आमी दाखोवंक दिता की ही संस्कृताय आमी हांव कोणा कडेन तरी हांगासर उलयतालो. हो एक्चुअली सण खंय काजाऱ्यांचो मावडच्यान देणगी दिली जातात आनी सगळीं न्यू काजारी जेन्ना हांगासर येतात तेन्ना सगळे मावडच्यान देणे दितात आनी ते जेन्ना शेजांव सगळे लोक दारांनी भोंवतात आनी ते तांकां दितात देणके. पणस आसूं, आंबे आसूं, अननस आसूं, बाटल्यो आसूं सोऱ्याच्यो आनी सगळे सेलिब्रेट करता. हांव मागता वास्कोकारांक आनी गोंयकारांक विवा शेजांव. आमी हो शेजांव वर्सां वर्स कोत्ताय. आमचे भुरगेपणाच्यान आमकां उडयलो, आमकां हो शिकयलेलो. हें आतां आमी फुडें व्हरपाचें व्हडले न्हू. आतां आमचे व्हडले भुरगे ना. आतां आमकां जाता तशी कोत्ताय आनी वर्सां वर्स आमी हें कोत्तले. देव बरें करूं. तूं कितें सांगूंक सोदता ट्रेडिशन कशें फुडें व्हरपाक जाय? ट्रेडिशन फुडें व्हरपाक कितें उरता? काय ना नादा Like to give a message to my future generation. Please continue with the same tradition because this tradition has been followed from our forefathers. And our forefathers have taught us to do it in a nice way and with unity and with all our culture and everything. So we don't politicize any of these things. We come together in general and we come here to celebrate Sanjaon. So I would request all my fellow colleagues to just enjoy yourself and take care of yourself and enjoy. Viva Sanjaon! Viva Sanjaon! Viva Lamani! हांव सगळ्यांक सांजाची परबी दिता आनी तशेंच कॉन्ग्रेट करता यंग बॉयज ऑफ वॉर्डान तांकां की हेंच्यांनी हें ट्रेडिशन आजुनूय राखून दवरला म्हटल्यार कितें आहा. आतां आमच्या नंदा बाबान सांगलां तें सगळे कडेन सगळ्या बांयनी आयज उडक्यो मारपाक हें ना. कित्याक बांयो पिड्ड्यार जाल्या, बांयन उदीकूय पिवंक मेळना. त्या खातीर हांव फर्स्ट म्हणटा ते ह्या भुरग्यांक फर्स्ट परबी दिता कित्याक हेंच्यांनी हो ट्रेडिशन आहा पळय तो लायव्ह दवरलो आनी हो हेंच्यांनी हें फुडें दवरचें आनी आमच्या नेक्स्ट जनरेशनाकूय हें कळोन येवचें की बाबा हो सांजांव आसता आनी हेंच आमी ट्रेडिशन फॉलो करचें. ऑल द बेस्ट. थँक्यू. आनी हो इतलो बरो सण आयचो दिसाचो सगळे एकठांय जावन हांगा बांय क्लीन करता, बांय उस्पिता. एक वीक भर पयलीं आमी सगळे कामाक चालू करता भुरगे मेळोन. सगळे हिंदू म्हणना, क्रिस्तांव म्हणना जावं मुस्लीम म्हणना सगळे बांय कडेन येवन एक आमी थंय सगळे एक 7-8 दीस पयलीं ती बांय क्लीन करून सगळे आमकां कोण कोण हेल्प करता हांगा बरें दिसता म्हाका तें पळोवन.
आनी अशेंच हे आमचे फ्युचर नेक्स्ट जनरेशनान हे चालू दवरचे आनी हे सगळे भुरग्यांक सांगता हांव हे आतां आयज आमी फाल्यां ना तुमी सदां आसतले तुमी हे नेक्स्ट जनरेशन हे सांबाळून दवरपा जाय हे सण लंडना गेले जाल्यार लंडनाच्यान परतून हिंगा येवपा जाय व्हेरी गुड थँक्यू काढ का धोक्या काढाय दोन्ही तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.